सांगे बोडली माय, काणी सांग काणी सांगे बोडली माय। हांवें सदारकडची काणी जावन आसा बुदवंत माकोड। न्हंय तडीर आशिल्ल्या एका जमलाच्या रुखार एक माकोड रावतालो। सगळो दीस ताका रुसाळ जमलां खावंक मेळटली। त्या न्हंयत एक दादलो सिसीर आशिल्लो। माकोड सदांय जमलां खाताना तोय ताका पळयतलो। एक दीस सिसिरान माकडां लागीं विचारलें, इश्टा हांवें त्या जमलाची रूच पळोवत गी। ते दाळा माकोड थोडी जमलां काडून त्या सिसिराक उडयली आनी सिसीर ती आतुरायेन केली। इतलें आपुरबायेचें खाण ताणें येदोळ पर्यंत खावंकूच नातलें। माकडान उदारपणान आनिल्ली जमलां काडून त्या सिसिराक दिली आनी सिसीर ती जमलां व्हरून आपल्या बायलेक दिली। तिकाय ही बारी रुसली। पूण सिसिराची बायल ही जमलां खावन म्हणटा, ही जमलां कितली रुचीक आनी गोड आसात आनी माकोड ही सदांय खाताना ताचे काळीज कितले गोड आसूंक पुरो। म्हाका त्या माकडाचे काळीज हाडून दी, सुमार दिसांतावन हांवें खंयचेय बरें मांस खावना। ते दाळा सिसीर म्हणटा, तें कशें साध्य? हांवें ताचे काळीज हाडले तर माकोड मरता, मागीर आमी सदांय आमच्या पोटाक खाले खावचें। ते दाळा सिसिराची बायल म्हणटा, तें म्हाका कितेंच गोतूना, म्हाका त्या माकडाचे काळीज जायचेच, हाडून दिना जाल्यार हांवच मरतां। हें आयकून आतां सिसिराक खाले करचें म्हूण समजनासतना माकडाचे काळीज हाडले तर माकडाक आनी आमच्या इश्टागतेक मोस केल्ल्या परी जाता। पूण करचें कितें? आपल्या बायले खातीर ताणें आपलें मन बदलून काळीज हाडूंक निर्धार करता। दुसरे दीस तो रुखा लागीं उपेवन गेलो। आपल्या इश्टा माकडाक पळोवन ताणें उपायानी म्हळें, म्हज्या बायलेन तुका घरा जेवणा कापयला, हांव तुका म्हजे पाटेर बसोवन आपोवन व्हरतां, आमच्या इश्टागतेची गम्मत करया। आनी माकोड सिसिराक पत्तेलो आनी ताच्या पाटेर बसोवन तांच्या घरा वचूंक तयार जालो। पूण न्हंयच्या मदेगात भोंवतच सिसीर म्हणालो, पळय हांव तुका म्हज्या घरा कित्याक आपोवन व्हरतां गे म्हळ्यार म्हज्या बायलेक तुजें काळीज खायचें गे, ना जाल्यार तें मरता गे। माकडाक आतां आपलें दुरदृश्य चिंतून भें उठलें। पूण माकोड एकदम बुदवंत आसलो। ताका एक पटी शॉक जालें जाल्यार ताणें आपणाकच सांबाळून काडून गेलो। ताणें उपायानी म्हळें, आय्यो देवा, तुवें ही गजाल म्हाका पयलें कित्याक सांगूंक नाय? आमी माकोड खंय येताना ते आमचे काळीज त्या रुखार उमकळयता। ये आतां आमी पाटया, हांव तुका तें दितां। माकडाचे सत पातेलो बाड्डा सिसीर परतून पाटी परतलो आनी ते रुखा लागीं पावले। आनी रुखा लागीं पावतच माकोड सिसिराच्या पाटीर तावन रुखार सोडलो आनी बोपाटी मारी लागलो। ए मूर्ख सिसिरा, कोणायकी काळीज नासतना जिवंक साध्य ना म्हणून तुका कळीत ना गी? कितेंय जावं, तुज्या बायलेच्या कापाटापणा खातीर तुवें एका बऱ्या इश्टाक होगडायलोय। वच आनी हांव तुका कितेंच खावंक दिवचो ना। आपल्या बुदवंत कायेंत माकोड जीव वाचोवंक सोंसलो। ह्या काणयेची न्हीद जावन आसा, आमकां कसलेंच कश्ट येताना आमी भियेनासतना मुखार वचचें। देव बरें करूं। देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक। हांव कारकलवाड्याच्या कानाजार फ्रिगजितावन रियाना ॲश्लिन डिसोजा। हांव एक काणी सांगूंक तुमच्या मुखार हांव उबी आसा। म्हजे काणयेचें नांव जावन आसा कश्ट काण फोल्ड जर। एक दीस गांवांत एक कोंबी आपल्या पिला संगी जियेतली। एक दीस आपल्या पिलांक घेवन काण सदन एका गाद्या कडेन आयली। गाद्यान तिका थोड्यो गोवांच्यो दाणी दिसल्यो। ह्यो ओपोवन बेळे केल्यार कशें म्हण कोंबेक भोगलें। पूण ह्या ल्हान पिलांक सांगाता घेवन काम करप असाध्य आनी कितें करया म्हण आलोचन करतना दोन हमसा तेणे येवची तिका दिसली। कोंबेन तांकां दोगांयकी आपण हे दाणे तुमी वंपोवन बेले करतात गी म्हण सवाल केले।
म्हज्यान जायना म्हाका साध्य ना म्हण दोनी हमसांनी तांचे हात पापडले. जायत जायत तुमकां साध्य ना तर नाका हांवच तें काम करता म्हण तिणेंच ते वंपले. थोड्या दिसांनी गवांची बी किल्लोन जडा जाली आनी घनश्यो आयल्यो. बरे बेळे जाले. गव जामून तो पिठो केल्यार बरो आसलो म्हण चिंतना पट्ट्यान 302 हमसा भेटली. गव वन्न पिठो कण हाडयेत गी म्हण विचारले. दोगांयनी म्हज्यान जायना म्हण तांणी सांगले. वन्ने तर हांवच मिल्लाक वन्न पिठो कण हाडटा म्हण ती मिल्लाक गेली. गो पिठो कण पाटी येताना पट्ट्यान 3 हमसा वाटेर मेळ्ळी. कितें मम्मी गो पिठो कण हाडलोय गी म्हण विचारी लागली. वय गो पिठो कण हाडलो. आतां तुमचे पैकी कोण हे पीठ घालून बकरी कण दिता. म्हज्यान बिलकुल जायना म्हण दोगांयनी एकाच स्थळ्यान जाप दिली. जायना तर वन्ने काय जबरदस्त ना हांतून म्हण कोमेनच बकऱ्यो केल्यो. तितल्या थंयच रावन पळोवन आसल्या हमसाक आतां कोण बकऱ्यो खाता म्हण दोनी हमसांक सवाल केले. हांव खाता म्हाका भूक लागल्या म्हाका दी बकऱ्यो म्हण दोनी हमसा उडोन मुखार आयली. नाका बा तुमकां कित्याक बेश्टेच तंद्रे हांवच खाता म्हण समाधानान तांकां सांगून उपरांत कट आवाज करून तिच्या पिलांक आपय लागली आनी तिच्या बोन्सीन बकऱ्याचे कुडके करीत सर्वांक वाटून खावंक लागली. दोनी हमसा कितेंच उलयनासतना बैरस तावन तांची वाट धरने गेली. कश्ट काडल्या शिवाय खावन मेळना. नथ काडल्या करी फायदो लाभना. आमी कश्ट काडल्यार मात आमकां खावंक मेळटा. नंतर ह्या हमसांनी केल्ल्या परमेडे जायत कश्ट काडूंक लोटचो खावन मरूंक पडचो म्हणल्यार बरी जायत न्ही गी. मोगाचे न्हू ह्या कांदे वरवीं आमी समजता गी मिनत काम केल्यार बरें फळ फावो जाता म्हण देव बरें करूं. सर्वांक मुजे प्रणाम. हांव इश्टा सोमोस म्हणली एक काणी तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. एका शहरांत आदर्श नांव असो एक ग्रेस्त मनीस आसलो. तो दयाल आनी न्यायनितीन व्यापार करतालो. पूण एक दीस ताका कश्टांचो काळ प्रारंभ जालो. ताका सोरांनी लुटलो आनी तो भिकारी जावंच्या स्थितीक पावलो. ताणें आपणे राय बरी जियेल्ल्या शहरांत ताका भिकारी बरी जियोंक नाका आसलें देखून ताणें हे शहर सोडून दुसऱ्या शहराक वचूंक आलोचन केली. तो आपल्या इश्टा लागीं वचून विचारी लागलो. इश्ता हांवें हे शहर सोडून दुसऱ्या शहराक वचूंक आलोचन केलां. मुजे लागीं कितेंच ना. सगळें हांवें होगडायलां. दुसऱ्या शहराक वचून व्यापार करूंक म्हाका पयशांची गरज आसा. तुजे लागीं आडव दवरूंक हो लुगडाचो कोल सोडून दुसरें कितेंच ना. हो कोल म्हज्या बाबाची अकरेची निचाणी. हो कोल आडव दवन तूं म्हाका 10 लाख रीण दिशी गी. निजा की तो कोल भांगाराचो जावन आसलो. माधवन ताका 10 लाख रीण दिलें. त्या पयशांनी आदर्शान व्यापार आरंभ केलो. आदर्शाचें अदृश्ट बरें आसलें. व्यापार वाडूंक लागलें. ताणें घरदार मोलाक घेतलो आनी सुखी दिनी सारी लागलो. थोडी वर्सां पाशार जाली. तो आपूण पयल्या शहराक पाटी गेलो आनी आपल्या इश्टाक मेळ्ळो. ताणें ताका 10 लाख रीण पाटी दिवन म्हणालो, इश्ता तुवें म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हाका कुमोग केलें. देव बरें करून तुका. आतां तुजे लागीं हांवें अडव दवरिल्लो तो लुगडाचो कोल म्हाका पाटी दिशी गी. माधवान जाप दिली, इश्ता म्हाका बक्षी. तो कोल हांवें जागृतकायेन पेटेन दवरिल्लो. पूण ती पेट उंदरान पकडून ताचे सांगता तो कोलय खावन सोडलो. तसलोच दुसरो कोल मेळटा गी म्हणून सगळो शहर भोंवलो. खंयसरी मेळोंक ना. माधव दुखेस जाल्ल्या परी म्हणूं लागलो. इश्ट आपणा लागीं फटी मारनासा म्हणून आदर्शाक समजालें. आसूं दी तूं आतां खंत करिनाका. थोडे पावटी असल्या चातुर्य करतात म्हणालो आदर्श. मागीर कितें उडास आयिल्ल्या परी, इश्टा तुज्या मोगाच्या पुताक हांवें एक अमोलीक इनाम हाडून आयला. पूण तें इनाम म्हज्या घरा आसा. तुज्या पुताक म्हजी सांगता धाड म्हणालो. माधवाक संतोश जालो. ताणें आपल्या पुताक ताची सांगता धाडलो. आदर्श घरा पावून आपल्या इश्टाच्या पुताक लिपोवन दवरलो.
सांज जाल्यार पूत येवना म्हणून माधवा कण जावंक सुरू जाली. तो आपल्या इश्टा लागीं बसून विचारी लागलो, इश्टा म्हजो पूत आनीक घरा पावोंक ना, गजाल कसली? आदर्शान दुखेस्तळ्यान जाप दिली, इश्टा बेजार पावा नाका, तुजो पूत आनी हांव वाटेर चलोवन वता आसतना एक घोण आयली आनी तुज्या पुताक व्हांवून व्हरून गेली. हांवें ताका बाचेव करूंक प्रयत्न केले पूण चलवालो. हे कोण पत्येता? येद्या व्हडल्या थिरक्याक एका घोणीन व्हांवून व्हरूंक साध्य सागी? फटी मारी नाका, रागान म्हणालो माधव. दोगां इश्टां मदें हे विशीं लढाई प्रारंभ जाली. आपले दोगी इश्ट न्यायाधीशा लागीं पावले. आदर्शान आपल्या पुताचें अपहरण केलां म्हणून माधवान अपराध मांडलो. ना, आमी अपहरण करूं ना, बगार म्हज्या दोळ्या मुखार एका घोणीन ताका व्हांवून व्हेलें म्हूण आदर्शान वाद मांडलो. तुजी उतरां पातयेवच्या बरी नात म्हणून न्यायाधीशान आदर्शाक ताकीद दिली. ते दाला आदर्शान सगळी गजाल न्यायाधीशाक विवरून सांगलें आनी एक भांगराचो कोल उंदीर साबून खावंक शकता तर एका घोणीन चेरक्याक उखलून व्हरूंक शकता म्हणालो. त्या वेळार न्यायाधीशाक माधवाचो मोस कळ्ळो. तूं तसो कोल ताका पाटी दी, ते दाळ तुजो पूत तुका पाटी मेळटलो म्हणालो न्यायाधीश. माधवान तकली बागयली आनी आदर्शा लागीं माफी मागली. तशेंच तसो कोल ताका पाटी दिवन आपल्या पुताक घरा आपोवन व्हरून गेलो. देव बरें करूं.